बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयचो समाज स्पर्धेन खूब बुडलोलो दिसून येता. ह्या पासत दुसऱ्या वोन पयलो पावोंक आनी दुसऱ्या वयन वयर रावोंक थोडे पावटी दुसरो वयर सोदता जाल्यार ताका सोकला उडोवंक आनी दुसरो फाटीं उरता जाल्यार ताका थंयच सोडोन वचोंक असली वागणूक आनी चाल आमी आपणावंक फाटीं सरोना. तो आयचो विशय आतां निमाणी आसा ती पयली जातली. हे स्पर्धेन बुडलोल्या समाजाक तशेंच निती आनी शांती खातीर भेटयलेल्या आयताराक एक खूब म्हत्वाचो संदेश दिता. तर ह्या आयच्या विशयान गुंतलोलो आसा त्या संदेशाक आमचीं काळजां उक्तीं दवरून आनी स्पर्धे बराबर जें वायट येता तें पयस करूंक देवाचो उजवाड आमकां मागोया. तशेंच हालींच पाप साहेब फ्रांसिसान कार्दियाल कसो आमच्या दोन प्रांताच्या गोंवल्याक भोवमानेस्त फिलिप नेरी फेर्रांव हांकां नेमला. ही खास समारंभणी रोमा शारांत थोड्याच दिसांनी 27 ऑगस्टाचेर जातली. तर आनंदाच्या उलासांनी बरोवन आमच्या गोंवल्या पासत खतखत्यान हे मिसाचे भेटेन मागुया. आयचे मीस तिसरेकार तिसऱ्यो काडटात ती भाव भयणां भेटयतात. देवाक दिनवासून आर्गां दिवन गेल्या वर्सा फावो त्यो तिसऱ्यो पडल्यो देखून देवाक दिनवासतात. तर तांचे केंसां खातीर मागुया आनीकूय देवान ताका भरपूर तिसऱ्यो फावो करूंक मागुया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. सोम्या जेजू, म्हज्या जिवितान स्पर्धेक लागून हांव आपल्या पोंडान बुडोवन दुसऱ्याक आदार करूंक ना. बोगोस म्हाका. सोम्या काकुटकोर. सोम्या काकुटकोर. क्रिस्ता जेजू, स्पर्धेन हांवें पयलो जागो घेतला तेन्ना गोरवान भरून दुसऱ्याक किकोन केल्यात. बोगोस म्हाका. क्रिस्ता काकुटकोर. क्रिस्ता काकुटकोर. सोम्या जेजू, दुसरी वयर चडटा ते पळोवन हांव कुर्नाटकायेन भरला आनी तांकां सोकला उडोवपाचे प्रयत्न केल्यात. बोगोस म्हाका. सोम्या काकुटकोर. सोम्या काकुटकोर. सौर पदवीदार त्यो आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen.
देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मोनाची आनी एका काळजाची तूं कोरताय. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बासायताय ताची आशा धरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या वोतीर संवसारान सर्गेच्या सदां तोखतेल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. आमेन. जयस प्रविताच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, सर्वेस्पर अशें सांगता, सगल्यो भासो उलयतल्या राष्ट्रांक हांव एकठांय येतां. ती म्हजी महिमा पळोवंक येतली. हांव तांकां एक खुणान दितलों आनी तांच्या मदें जिवी उरल्यां तांतल्यान थोड्यांक तार्सीस, पूत, लूड, मोशेक, रॉक्स, तुबल आनी जोवान ह्या राष्ट्रांनी आनी म्हजी खबर केन्नाच आयकूंक ना आनी म्हजें वैभव पळोवंक ना त्या पयशिल्ल्या झुयांनी धाडटलों. ती म्हजी महिमा राष्ट्रांक परगट करतली. जशें इस्रायलाची परजा नितोल आयदनांनी घालून आपलीं दाणां सर्वेस्वराच्या मंदिरांत हाडटा तशीं तीं म्हणटा सर्वेस्वर. सगळीं राष्ट्रांतलीं सगळ्या तुमच्या भावा भयणींक गोड्यांचेर, रथांनी, माच्चिलांनी, गाडवांचेर, कोचरांचेर आनी उंटांचेर बसोन जेरुजाल्याक आसल्या म्हज्या पवित्र दोंगरार हाडटलीं. तांतले कांय जाणांक हांव याजनीक आनी लेवीत करतलों म्हणटा सर्वेस्वर. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सगळीं म्हणया, सगळ्या संवसारान वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. सोर्वय परजानो लाकवेक नवाडात. जबाब, सगळ्या संवसारान वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. अचल मोगाची ताची तीर खुशी. दोयाल आमचो देव सासणांक विस्वासी. जबाब, सगळ्या संवसारान वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सर्वेस्पर मोग कोत्ता ताका खास लायता. हेब्रेवराक बरयलेले चिटीवेले वाचप. बाबा भयणीनो, तुमकां आपली भुरगीं म्हणून देव तुमचे कडेन धीर दिवपाची उतरां उलयलो. ती तुमी विसरल्यान. म्हज्या पुता, सर्वेस्पर तुज्यो चुकी काडटा तेन्ना तूं ताका चीत दी आनी तो तुका झुपाटी दिता तेन्ना तूं जीव सोडिनाकाय. कित्याक सर्वेस्पर मोग कोत्ता ताका खास लायता आनी आपलो पूत कसो लेखता ताका नीत कोत्ता. तुमी नीत जावचे खातीर सोंसतात. देव तुमकां आपली भुरगीं कशी वागयता. बापायचो मार कांय नासलो कोणूय तरी पूत आसत. कास्त पडटा त्या वेल्यार ती कुशालकायेची न्हय
पूण दुखीची वस्त दिसता. पूण त्या उपरांत असले कास्ती वरवीं बूध शिकलोली मनशां शांतीची आनी बऱ्या जिविताची फळां भोगूंक पावता. तर तुमचे खाला लांबतले हात वयर उबारात आनी तुमची असोक जाल्लीं दोंपरां घोट करात आनी तुमच्या पांयांची चाटां नीत रस्त्यार पडूं दी. अशें कोणटा तो दोको कातरूंक उडोवंक पडचें ना, पूण आदलें बोल ताका मेळटलें. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सोमी म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. Sorvespora, sol, sol. Sorvespora, sol, sol. Sorvespora, sol, sol. Sorvespora, sol, sol. Sorvespor, तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. दर एका नोगरांत आनी गांवांत वचून जेजू शिकोवन दीत जेरुजाल्याची वाट चलतालो. तेन्ना कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सायबा सोडवण जोडटली ती थोडीच न्हय? ताणें ताका अशी जाप दिली, ओशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक नेटान प्रयत्न करात. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाणां भितर वचूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. घराच्या दोनयान भितर वचून दार धांपल्या उपरांत तुमी भायर रावून दारार मारून म्हणूंक लागतल्यात, दोनया आमकां दार उगड. आनी तो तुमकां अशें म्हणटलो, तुमी खंयची ती हांव नकळो. तेन्ना तुमी म्हणटल्यात, तुज्या मुरयान आमी जेवल्या आनी पियेल्या आनी आमच्या रस्त्यांचेर तुवें शिकोवन दिल्याय. आनी तो तुमकां सांगतलो, तुमी खंयची ती हांव नकळो. खोट्या मनशानो, सगळीं तुमी म्हजे सरशिल्ली पयस सरात. आब्राम, इसाक, जाकोब आनी सोमेस प्रवादी देवाच्या राज्यान आसलोले आनी तुमकां भायर उडयलेली पळोवन तुमी रुदोन करतल्यात आनी दांत किल्लीतल्यात. उदेंती वस्तमते उत्तरी आनी दोकेनीकतान लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यान जेवणाक बसतलो. आनी पळयात, आतां निमाणी आसात ती पयलीं जातली आनी पयलीं आसात ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रिदीच्या भावा म्हणिनो, जायते स्पॉट डे जातात. तशेंच 1976 वर्सा सेटल वॉशिंग्टन थंयसर स्पेशल ऑलिंपिक्स आसली आनी ह्या खेळांत 9 स्पेशल तरणाटी 100 मिटर्स रेसींत वांटो घेवंक उबी रावली आनी रेस सुरू जाली. आनी त्या 9 जाणांनी धांवूंक सुरू केलें, पूण तांचे मदले एक स्पेशल भुरगो धांवूंक सुरू करताच सोकला पडलो आनी रडूंक लागलो. 2 जाणां जीं धांवून फुडें पावलोलीं तीं त्या भुरग्याचें रोडणें आयकून थांबलीं आनी फाटीं मोडून पडूंक लागलीं. तो भुरगो पडला तें पळोवन रेस जिखपाची कसलीच आशा दवरिनासतना ह्या भुरग्या वाटेन धांवून गेली आनी ताच्या पांयार उबो केलो आनी तागायली
एकामेकाच्या खांदार हात घालून धांवूंक सुरू केलें आनी फिनीश लायन पार केलो. सगल्या तेगांयची आपुरबाय दिसली आनी मोठो आवाज करून तांणी तांकां ताळयो पेटयल्यो. जशी रेसींत ती पयलीं येवंक ना, पूण ताचे वागणुकेक लागून थंय आसलेल्या लोकांच्या काळजांत ती पयलीं आयली. देवाचे नोदरे मुखार ती पयलीं आयली आनी आयज आमी विशय घेतला आतां निमाणी आसा ती पयलीं जातली. ते भाशेन देवाच्या राज्यान कोण पयलो जायत, कोण देवाच्या राज्यान पावत तें सांगूंक जायना. घोडे निमण्या वखदार आपलें मन बदलून, जिवीत बदलून ती घोडे देवाच्या राज्यान पावूंक शकता. कांय दीस फाटीं ह्या दिसांनी आमी देवाचें उतर वाचता आनी जेजो शिकोण दिता आसतना म्हणटालो, कोण स्वर्गीच्या राज्यान पावतलो, कोण पावतलो, ग्रेस मनीस नाल्यार पावचोच ना, पूण ऊंट सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान पासार जातलें, पूण ग्रेस मनीस पावचो ना. कित्याक तो ग्रेस कायेचे बुलेक उत्तलो आनी थंयच चिटकोन रावतलो आनी स्वर्गा राज्यान पावचो ना. तशेंच आयज कोण जेजू लागीं विचारता, स्वर्गीच्या राज्यान कोण पावतलो, कितलीं जाणां पावतलीं, थोडींच न्हय, थोडींच जाणां पावतलीं न्हय, असो ताका प्रस्न करता. आनी जेजू तांकां जबाब दिता, ओशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक प्रयत्न करात, ओशीर दारवट्यांतल्यान. आनी हे भाशेन जेजू तांकां जबाब दिवन सांगता, जिवितांत त्रास कोश्ट आसतलेच, सोंपें जिवीत आसचें ना. आगोडायो आसतल्योच, त्रास कोश्ट आसतलेच, देखून म्हणटा ओशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक प्रयत्न करात. हो दारवटो स्वर्गा राज्यान तुमकां पावयतलो. आनी हे भाशेन जेजू आयची शिकोण दिवन आमकां उगडास करता की आमचे स्वर्गा राज्यान कोण पावतलो. आतां आमचें मन घोडे घुस्पोलां आसतलें, कोण स्वर्गार पावतलो गाय. जण एकल्यान घोडे आपल्याकूच विचार करचो, हांव पावतलो गाय ओ ना स्वर्गा राज्यान. आयच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवादी सांगता, कोण भाशेन देव सगल्या मनशांक, सगल्या भासांच्या, सगल्या गांवच्या, देशांच्या एकठांय करतलो आनी तांकां मोहिमा पळोवंक दितलो, अशें तो आयच्या पयल्या वाचपान सांगता. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां, कोण भाशेन तो सांगता, सर्वेस्पर मोग कोत्ता ताका तो खास लायता. आनी हे भाशेन तो खास लायता म्हणजे ताका तो बरो जावंक आनी बरें करूंक ताका पानिशमेंट दिता. आनी ह्या पानिशमेंटा वरवीं ताचें मन, जिवीत, चाल बदलता, कित्याक तो ताचो मोग करता. आनी हाच्या शुभ वर्तमानान जेजू सांगता, उदेंतीतान ओस्तोमतीक ताम दोकेनीक सांत आनी सगल्याक तान लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यान येतलो, देवाच्या राज्यान ती सगळीं पावतलीं. तर आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आनी आयच्या सेवा धर्मांतल्यान कितें सांगूंक सोदता, देवाक नाका आमचे मदलो एकलोय इबाड जालोलो. देव आमकां सगल्यांक आपल्या राज्यान भितर सरूंक आनी आपल्या राज्यांत येवंक आमकां जिन्सां तरेन हे भाशेन आमच्या जिवितान तो आमकां नितोड करता. त्रास कोश्ट आटे विटे आमच्या जिवितान येताय जाल्यारूय ओशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक प्रयत्न. आनी ओशीर दारवटो म्हटल्यार आगोडायेचें जिवीत. देखूनय जेजूचे शीस, जेजूचो पाटलाव करूंक सगळें साणून ते वेतात, सगळे तरेचे त्रास कोश्ट ते काडटात. आनी हे भाशेन ते सगळे अशें करतात आसतनाच तांकां एके भाशेन सगल्यांक हे त्रास कोश्ट काडूंक आनी ह्या त्रास कोश्टा वरवीं जेजून शिकयलेली वाट ते दवरतात. आनी ती वाट म्हटल्यार कोश्टांची वाट.
उर्साची वाट आनी असले सगळे आटे विटे कोस भोगून ती स्वर्गाराच्यान पावतली देखून देवाक नाका कोणूय आमची मदलो इबाडलेलो सगळी देवाच्या राज्यान पावलोली देखून म्हणटा पयलीं आसात ती घोडे निमाणी जातली निमाणी आसात ती घोडे पयलीं जातली कोण देवाच्या राज्यान पावतलो कांयच खबर ना आनी देवाचें राज आमच्यान चोडूंक जायना फकत देवाक खुशी आसा आनी देवाक खुशी आसा जाल्यारूच देवान आमकां सर्गीच्या राज्यान पावूंक शकता आनी सर्गीचें राज आमकां फावो करूंक शकता आनी हें सर्गीचें राज जेजू वरवीं देवान आमकां तयार केल्लें आसा तर आमी सगळीं हितून येतल्या जाल्यार जेजून शिकयलेली वाट कुर्साची वाट कोश्टाची वाट आमच्या जिवितान वशीर दारवोटांतल्यान भितर सरूंक प्रयत्न करुया सोंपें जिवीत सोदचें न्हय आयचें शुभ वर्तमान म्हणटा वाट उक्ती आसा पूण हे वाटेन भितर सरूंक अशीर वाटेंतल्यान आमकां भितर सर म्हणटा रोवन आसा ती सोंपी आनी विस्कोड आनी अशीर आसा तातूंत भितर सरूंक कठीण त्रास कोश्टांची आमी पळयता जायते फावट कोणें गेट आसता आनी गेटी कोणें अशीर दारवांटो आसता सगल्यांक भितर सरूंक मेळना तेन्ना हे अशीर दारवांट्यांतल्यान भितर सरूंक त्रास कोण कोण लूट करून लुटून चिड्डावन भितर सरचें पडटा केन्नाय आमी तियात्राक गेले जाल्यार लायणी लागतात आनी हे भाशेन आमकां लुटून त्रास कोश्ट काडूनच भितर पावता तर आमी सर्गीच्या राज्यान पावतले जाल्यार हे भाशेन त्रास कोश्टांचो वाट अशीर दारवोट्यांतल्यान भितर सरूंक प्रयत्न कर आनी हे भाशेन हो दारवोटो सर्गीच्या राज्याक पावयता प्रेदेच्या बाबा भणीनो आयचो आयतार रोखडोच 15 ऑगस्ट जाली म्हणटो येता आनी हो आयतार कोणा खातीर भेटयला तुमी वाचलां आतां मिसाक कोणा खातीर भेटयलो आयचो आयतार कोणेच आयकोंक ना कानारूच पडोंक ना कोणा खातीर भेटयलो आयतार आयचो निती खातीर आनी शांती खातीर कित्याक इंडिपेंडन्स जालो आजुनी आमी इंडिपेंडंट आसा काय वा आजुनी आमी गुलामपणान आसा कितले त्रास कोश्ट लोक काडटा इंडिपेंडन्स 75 इयर्स म्हण व्हडले नारे मारले पूण कितें आमकां सरकारान कितें दिलां एक 5,000 तरी दिल्या कांय ना रेशन तरी दिलां कांय ना आनी कसलो आमचो इंडिपेंडन्स कसलो फ्रिडम सेलेब्रेट करता बेश्टे फ्लॅग वाले घराक लायले जाले लोकांक कितें फायद्याचें कितें आहा कांय ना देखूनच हो आयतार दवरलेलो आसा आफ्टर इंडिपेंडन्स निती खातीर आनी शांती खातीर भेटयलेलो आयतार नीत म्हणचें कितें नितीची खुणां कितें नितीची खुणां कितें कोणूच नको कोर्टान बी केन्ना कोण वसोंक ना कसली खुणां दोळ्यांक बासलेली आसा ही दोळ्यांक रेबीन बांदलेलें आसा की बायलेक कितें घेवन तागडी नीत म्हणचे तागडेक कितें आसा दोन आसा एकान वजन घालता एकान साकर तांदूळ गंव घालता तोपता एका किलाचें दी म्हणल्यार एका किलाचें जावंक जाय देखून नीत म्हणटा देवाचें तें देवाक दियात पेल्याचें तें पेल्याक दियात नीत सांबाळात अनीत कोण नाकात दुसऱ्यांक चोरी नाकात नागोय नाकात वायट करी नाकात फोटोय नाकात तागडी म्हणटा ती फोटोवपाची जायतो लोक बिजनस करता तागडी घेवन फोटयता नागोयता सारकें वजन घालिना सारकें वजना प्रमाणें दिना अनीत आदारता देखून नितीची मनशां आमकां जावंक आपयल्या सगळ्या सवे नीत देवा सवे नीत पेल्या सवे नीत कोणाक कामाक आपयला ताचे सवे नीत सांबाळ
देखून हे दोन खरे तत्वां जी आमकां स्वर्गा राज्यांत पावयतली आनी समाजा मुखार आमी नितीवंत मनशां नीत सांबाळटली मनशां म्हूण दाखोवया. तर नीत देवा सवें देवाचें तें देवाक दियात. आमकां इगोज मातेचे कायदे सांगता 10वो वांटो देवाक दियात. आमी घोडे पोट्टी फारीक कोत्ता म्हयन्याक 100 रुपया इगोजेक सपोर्ट करपाक, हेंय दिवपाक आमी जायते फावट रडटा. पूण जाय थिंगा नाका थिंगा पयशे मोडटा. आनी हे भाशेन देवाचें तें देवाक दियात, शेजाऱ्याचें तें शेजाऱ्याक दियात. नीत सांबाळात, अनीत करूं नाकात, भ्रश्टाचार करूं नाकात, चोरून नागोवन फटोवन पयशे एकठांय करिनाकात. हे भाशेन नीत सांबाळून आनी निती प्रमाणे चलूंक आयच्या दिसा आमकां आपयल्यात. न्याय नीत सांबाळात गरजेचें. दुसरें शांती. जोगणी केस्तांव कोणाक नाका मारामारी म्हूण शांतीन जिवंक आमकां आपयल्यात. आयज काल संवसाराक आनी आमच्या भारतांत शांती आसा काय? जायते तरेची शांती इबाळलेली आमी पळयता. शांती ना, सवस्काय ना. हांगा जोगणी थंय जोगणी, हिंगा केस्तांव थंय केस्तांव. तर हे दोन केरीत शेगूण आमी आपणाया. नीत आनी शांती हें जावन आसा देवाची देणी आनी देवाक जाय असल्या शेगुणांनी आमी चल्लेलीं जियेलेलीं. तेन्नाच की आमी वयर स्वर्गार आनी स्वर्गा राज्यांत पावतल्या. तर हेंच करूंक हे मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां कृपा मागुया. उबी रावया आनी आमचो बाबाट तेकाच देवा सोबीक आमी जिवो करुया. सोत मानता हांव देवाक, सौर पदवेदार बापाक, स्वर्गांनी प्रितमेच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समोलो, आंकवार मरे कांय चलमलो, पोंच लाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सौर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, वखदांचो एकठार, वादकाचें बोगसोणें, कुडेचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजू बापाच्यो मोगाचो पोट सोड. बापाचे नोदरे मुखार कोणाकूच भायरां नासतना सगलीं जैती भोवन जाल्लीं देवाक जाय. हें स्मोलान धरून सोमेस्तां पासत आमच्यो गोरजो देवा मुखार दवरुया. आमच्या कवळी बापाक बोमानेस फिलीप नेरी फेराव हांकां कार्दियाल कसो पाप साहेबान फ्रांसिसान निमला आनीक थोड्याच दिसांनी हो दर्जो तांकां फावो जातलो. ही जबाबदारी बरे तरेन ताणें पालूंक पवित्र आत्म्याची उजवाड आनी जेजूची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोणाक तुका. आमच्या सरकारी वडिलांनी तशेंच सगळ्या नागरिकांनी धर्म जिवपाचो हक आनी आपणाक जाय तो धर्म विचून काडपाचो हक राखूंक, सांबाळूंक आनी हो हक माडयता ते सगळे कायदे काडून उडोवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा,
जावं तुका. आमच्या शेतकार भावा भयणी जायती मेहनत करून शेत रोयला, तर तांकां फावो तो पावस पडून उदक मेळोवंक आनी बरें पीक तांचे कोश्टीक वावरूंक फावो जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. समाजांत दर एकल्याक देवाचे नदरेन एकसारको पळोवंक आनी वेगोवंक आमकां सगल्यांक उक्त्या मनाची कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. पयलीं आसात ती निमाणी जातली आनी निमाणी आसात ती पयलीं जातली. देखून जेजू म्हणटा वशील दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक प्रयत्न करात. सोंपें जिवीत सोदिनाकात. त्रास कोश्ट काडून तुमकां सासणाच्या जिविताक पावयता ती वाट धरूंक आमकां पयल्यान. तशेंच समाजान जियेत आसतना नीत आनी शांती ही तत्वां आमच्या जिवितांत जियोंक आनी ह्या तत्वां वरवीं सासणाचे जिविताचे दायज जोडून घेवंक वा जोडूंक पावूंक आमकां करपा मागुया. त्याच क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं Hymn number 3. म्हज्या भावा म्हणीनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पराय केस बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोरसां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सोबेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां वारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सौर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सौर काड्यांनी सौर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें
आपल्या कोस्ता मोरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवणपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासणाची आपले मोहिमेमोन स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेची देखून आतां सगळ्या दोदोतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन स्मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मुडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान तीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हजी रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाळताचो गोठ परगटोया. जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो गणास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा मणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेवन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा
सर्वोन्नत आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. शांती आनी निती खातीर भेटलो लायता समोर ओमता आसतना सगळे आमी नीत सांबाळूं, शांती सांबाळूं आनी ह्या वरवीं खरी स्वतंत्रतायेची फोडां एकामेकाक वांटूंक आमकां आयती कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर बागांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळी सुभागी. सुम्या त्या म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Hymn number W14.
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुवें काकलोतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडे सातम्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा उदीक उदीक वाडोय. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. ह्या मिसाची मांडावळ आनी तयारी केल्या बागयंत रॉक हाचो समुदाय तांकां शाबासकी आनी दिनवास. सांजे मीस इंग्लिशीन 5 वाजता. मीस जाल्या उपरांत भुरग्यांक दोतोन आसतली आनी आयज तिसरो आयतार पॅरीश यूथ हांची जमात आसतली. सोमारा दीस बागयंत हांकवार मारिया आमची राणी समोरण सकाळीं मीस 7:30 आनी त्याच दिसा सांजे फादर फ्रेड येतलो, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्युरिजम म्हणून. ह्या आमच्या वाठारांत तो आमकां शिकोवन दिवंक येता आनी आमी कितें करूं येता तें करपाक सहकार आदार दिवंक आनी आमी जायतें शिकूंक. तर मागता कोण येनात, फादर येता लोक कोण येना. समाजीक हें आसात, सोशल एक्शन आसात ते पासून येनात, तरणाटी येनात. तर सगल्यांनी तुमी येवंक मागता. कितें ओडोक सजमणी शिकोवण जाय जाल्यार येवचें. समाजाय सगळें हुस्को आसा आमकां म्हूण उगडास दवरुया. आमी आमचेंच चिंतल्यार जायना, समाजाचें चिंतूंक जाय. आतां नवी पंचायत येयला, तांचें 22 तारखेर आतां सरपंच येतलो नवो. तर सगळें कितें तें आमी जाणा जावंक जाय, शिकोवंक जाय. तर हे भाशेन ही शिकोवण घेवंक आनी शिकोवण दिवंक ते येतात, तर तातूंत वांटो घेवंक येवया. सांजे 3:30 वाजता
फादर येतलो तो सगल्यांनी हाजीर जावंक येवंक भाग घेवंक उलो करता. 23 तारखेर मंगळारा दीस सकाळीं मीस आसचें ना, सकाळीं मीस आसतलें, सांजे मीस आसचें ना. बेनेदित मार्कूस आग्येर हाच्या मोर्नाच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास. मीस आसतलें 7:30 कोणाची मागणी आसतली. 24 तारखेर बागयोन बाटोलोमेव दोर्मदुताची परब. सुंक्रारा दीस नमस्कार 7 वरांचेर, उपरांत 7:30 मीस. सोनवारा दिसा सकाळीं मीस आसचें ना. सोनवारा दिसा सांजे मीस 5:30 वाजता. मिसा उपरांत मिसार उपरांत बो श्रेष्ठ फिलीप नेरी फेर्रांव गोवा दामाचो आसबीस हाका कार्दियालाचो दर्जो दिल्ल्या समयार इगोर्जेन जेजू सांगाता पवित्र वर आसतलें 6 ते 7 वाजता. तर मागूंक आमकां पयल्यांत ह्या वरांत माटो घेवया. मांडावळ करूंक सेवा धर्मीक समिती. येता तो आयतार साद्या काळाचो 22वो आयतार. मीस सकाळीं 8 वाजता. मांडावळ करूंक फातिमा सायबिणीचो समुदाय. सांजे मीस इगोर्जेन 5 वाजता इंग्लिशीन. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन सकाळीं 5,330 रुपया, सांजे 3,181 रुपया, सगळे मेळून 8,511 रुपया. इगोर्जेक डोनेशन दिल्लें आसा. रोजा मारिया फेर्नांदीस केकदोवेली सुर्गेस्त पेद्रो आंतोनियो फेर्नांदीस हाच्या उगडासाक 10,000 रुपया. तशेंच मेरिसियो त्रावासोस सोनारपाट मडगांव रावता 20,000ची चॅक इगोर्जेक भेटयल्या. इगोर्जेक आसोम सायबिणीच्या नोवेनांनी उमाव जाल्लो सायबिणीचो 1,780 रुपया आयिल्ले आसा. त्या दिसा आमी कलेक्शन करूंक ना 15 ऑगस्टाच्या दिसा. तर हें कलेक्शन कशें आमी हेका धाडटले, दामाव मिसावां खातीर धाडटले. आमी जाणा 8 तारखेर पॅरीस सेंटर आमी उगडलेलो एनिवर्सरी. ह्या समयार केरीत भाशेन प्रोग्राम आसतलो पॅरीस सेंटरान आनी हो प्रोग्राम करूंक तुमकां आमंत्रण दिल्लें आसा. भुरग्यांकूय दोतोनीच्या 10:30 वाजता कॅटेकिजम चिल्ड्रन एट द पॅरीस सेंटर आपयल्लें आसा. देर वील बी song sung by the children in front of the crib at parish center, accompanied by music by the parish youth. आनी त्याच दिसा स्टिंगलेस बी हायव सेंटर उक्तो कोत्तेले. मिस्टर सावियो द कुनिया कोर्जुएचो ताणें आमकां शिकोवन दिल्ली कशे भाशेन हानी कोम हानी बीज तांकां आमी दवरून मोव करूं येता ते ताणें शिकयल्लें. तो थिंगा सुरू केला हो कोत्तलो. तशेंच वेट गार्बेज बीन डिस्प्ले केल्ली आसा प्राजेरेसान, ती घेवन पळोवची. तशेंच संडे स्मॉल संडे मार्केट टू सेल फ्लावर्स एंड वेजिटेबल प्लांट्स और केक्स एंड स्वीट्स. पीपल आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर सीडलिंग्स प्रोडक्ट्स फॉर सेल. संडे मार्केट. आयतारा दीस 28 August, parish youth will be visiting old age home in दिवाडी. जाणट्यांचें घर आसा, माद्री चलयता, थंयसर तांकां भेट कोत्तेल्या. आनी तांकां हावस होल्ड आयटम्स जाय खंय ब्रूम्स आनी कितें तसले आयटम्स कोणें डोनेट करूंक सोदता फॉर ओल्ड एज होम, दे आर मोस्ट वेलकम. उबी रावया. सर्वेस पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. F21.
उलिताच्या उल्या कोसा संसारात आमी वचूंक जाय एकामेकांनी वावरता सगळ्याच कोणी